नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवात राधिका कामत सातुस्कराचो येवकार. खबरो विस्तारान. कला अकादमीच्या ढाच्याक घटसाण दिवंक म्हण केल्ले आनी रिनोव्हेशनाचें काम बाबत म्हण कलाकार आनी राजकीय मळार शबय. मंत्री गोविंद टार्गेटार. गोविंदाक निखळ्यात म्हण नेट. मात डॉक्युमेंट पळयल्यार टॅक्टॉन कला अकादमीच्या कामाक योग्य म्हण शिफारस करपी PWDच. त्याच शिफारशीचेर गोविंदान कॅबिनेटांत प्रस्ताव घाल्लो आनी सगळ्या मंत्र्यांनी पास केल्लो. डॉक्युमेंट प्रुडंटाच्या हाताक. खासा रिपोर्ट. कला अकादमीचेर स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग आनी हेर कामां बाबत जाल्या तश्यो घडणुको कला अकादमीत घडल्या. कार्यक्रम चालू असताना एसी व्हेंटांतल्यान उदकाच्यो पावळ्यो. पावसांत फॉल सिलींग पडलें. कलाकार सांगता ते प्रमाण स्टेजीवेले लायटी पड्डे आनी एकॉस्टीक बऱ्या दर्जाचे ना. ह्या सगळ्यांचो आरोप आनी राजकीय विरोधक मंत्री गोविंद गावडेक जबाबदार धरतात. मात फाटल्या विधानसभेत एका प्रश्नाक जाप दितना दिल्ले डॉक्युमेंट वेगळेंच सांगता. कला संस्कृती खात्यान कला अकादमीच्या कामाचो स्कोप ऑफ वर्क पळोवन एक्सपर्ट सुचोवचो म्हूण PWDक लेटर केल्लें. ताचेर PWDचे कला आनी संस्कृती खात्याक 5 मार्च 2021 ह्या दिसा केल्लें हे लेटर. ते म्हणटा कला अकादमी भशेन मुंबई गोवा भवनाचें काम टॅक्टॉन बिल्डकॉनान केला आनी तें समाधानकारक आसा. टॅक्टॉन बिल्डकॉन हो गोंय PWDच्या क्लास 1A कॉन्ट्रॅक्टार म्हूण रजिस्टर आसा म्हूण PWDन कला आनी संस्कृती खात्याक सांगलें. ते उपरांत कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन कला अकादमीचें काम टॅक्टॉन बिल्डकॉनाक नॉमिनेशन तत्वाचेर दिवचें म्हूण 15 मार्च 2021 ह्या दिसा घेतिल्ल्या कॅबिनेटा मुखार हाडिल्लें. कॅबिनेटान तें पास केलां. ते उपरांत 12 एप्रिल 2021 PWDन टॅक्टॉन बिल्डकॉनाक लेटर करून नॉमिनेशन तत्वाचेर काम करपाचो निर्णय जाला ते कळयला. ते उपरांत तांकां वर्क ऑर्डर दिवन कामां सुरू केलीं. कला अकादमीचेर नॉमिनेशन तत्वाचेर काम करपाचो निर्णय मंत्री गोविंद गावडेन कॅबिनेटांतल्यान पास करून हाडलो हे खरें. मात ह्या कामाक खंयचो कॉन्ट्रॅक्टर बरो पडटलो हे PWDन सुचयिल्लें. त्याच बरोबर पुराय काम PWDच्या निरीक्षणा सकयल जालें हे डॉक्युमेंटांतल्यान स्पश्ट जाता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. बाळावले ZP सीटा खातीर पोटवेंचणूक जाली. सांजे मेरेन 52.12% मतदान. वेंचणुकेक तिरंगी लढत. इंडिया अलायन्स उमेदवार आड दोग पक्ष. सोमारात दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याचे कचेरेंत मतमेजणी आनी निकाल. बरोबर गोंयच्या हेर 10 पंचायत वॉर्डांच्या सुवातींकय मतदान जालां. बाणाले आयज ZPची बाय इलेक्शन्स. तशेंच पळोवपाक गेल्यार हांगासर आतां 4 कॅन्डिडेट आसात, पूण दिसता की ट्रायंगुलर फायट आसा. कित्याक 3 कॅन्डिडेट जावन आसा. एकलो इंडिपेंडंट क्रेफन्स फेर्नांदीस, तशेंच आनी एकले इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट एक्स सरपंच ऑफ बेनावली रॉयला फेर्नांदीस, आनी तिसरो आसा तो इंडिया अलायन्साचो आपाचो कॅन्डिडेट जोझफ पिमेंता. हांचे मदें ही फायट आसतली आनी हे सगळ्यांचें कावंटींग फाल्यां सावथ गोवा कलेक्टरान जातलें. Who have supported us in these elections, entire India Alliance voters who have come out in large numbers today as expected, and voting has been very satisfactory as far as AMSO India Alliance candidate Joseph Pimenta is concerned. Because results are going to come tomorrow, but we are sure of the victory as far as this election is concerned, and it will be the victory of people. It will be the victory of India Alliance. Voting is to protect democracy, to protect unity of Goa, to make sure that India Alliance is going to stay. और लोक भायर येले तेच पासून सुमार 300 volunteers were involved in this entire campaign. निमाण दिसा 27 बुथांचेर टेबल हाडली. हे सगळे मुगे 300+ volunteerank हांव काळजांतसून देव बरो करूं म्हणटा. 10,490 people came out to vote, and देवानूय आमकां शान बरी दिली. After that, just now you saw the rain came up. So people of Benali came out and voted out for India Alliance. People of Benali came out and voted out for me as India Alliance candidate. So winning percentage is much higher than before, and we will see the result tomorrow. Slightly less than what we expected, but there are reasons. For the election situation, lokakoi na kar. Had the tribunal to declare after my election petition us as me as a ZP. I don't think so. This situation would have arrived, and we would have had another election only in 2025. आमगे टोटल बेनावली जे पळय वॉर्ड आहाय आमगेले, सो चडशें आमी आमगे पळय पंच आहाय सगळे सरपंच आनी
आमगे जावं व्हॉलेंटियर सो सगळ्यांगेलें काम चालू आहा सो आमी जात ते भाशेन आख्खें वोटींग जावपा हें करतले. प्रुडंट मिडिया खातीर बाणाले सावन सावय डायस. कार्मेल कॉलेज ते वेर्णा मेरेन पोन्न्या हायवेच्या रुंदीकरणाक नुव्या ग्रामसभेत विरोध. वेस्टर्न बायपास 45 मिटरांचो आसतना पोन्न्या हायवेचे आनी रुंदीकरण कित्याक काय म्हण थळाव्यांचो प्रश्न. तो हायवे खंय नुवेच्यान वता. संपादन केल्ल्या सुवातींचेर रोपां लावची म्हण थळावे मागतात. ग्रामसभेत हायवे रुंदीकरणा आड थाराव. हांवें एक रेजोल्युशन घायलां इतली नॅशनल हायवे 17 आलवती आम 66 म्हणटाय हें रेजोल्युशन हांवें घायलां थिंग दोनी सायडीन 1985 आनी त्या लँडाचेर आमी झाड रोवया. टू लेन आहा तो तुम 4 लेन कोताय आनी एक हो बायपास तो आहा फूल 60 गेल्लो आनी 2013 तेन्ना चीफ इंजिनियर चिंबुलकरान सांगलें आमी रिड्युसींग टू 45 आनी वी आर मेकिंग ओनली 2 लेन. आज ग्रामसभा रेजोल्यूशन पास केला फॉर ऑडिट रिपोर्ट. दे हैव डन वेल. कलेक्शन ऑफ हाउस टैक्स हैज इंक्रीज. सो वी आर होपफुल दैट दे विल पुट good efforts and run the panchayat for everybody's development and do something that is good for the village, especially मनशा कूड जगोवपाक. ग्लोबल वॉर्मिंगा लागून आमी सगळे त्रासताय आनी ते पासत प्लॅनिंग कोत्ते लोकां बाराबो बसून भासाभास करून बरें ते आमी आपणावपा जाय. Pleading before the government to denotify NH17 which is there, the old highway which is there, which runs parallel to the new one here. The religious places who high thing are doing chapel high, Carmel College is being affected. There are people who have, a small amount of kiosks which are there of theirs. Lokage livelihood hoita. Haंव जाणा ते certain places where you have to bend down. We are ready for a talk over the table to take a resolution to put forth our view before the PWD minister, before our chief minister of Goa. And we know our chief minister, he hears to the voices of the people at large. This is one way through your medium I'm trying to pass on a message to them as well. तो हेजेर हांव तुमकांय बी मागता की तुमी आपल्याक दिया हेजेर प्रपोजल दिया. हेजेर एक कडक कारवाई जावची. आमी तेन्ना घेता स्वताहून तेन्ना पंचायत आमकां हरसमेंट करता. आतां दुसरें आमी ते गटरां क्लिनिंग करपाक गेले तेन्ना जायतो ग्रामस्थ आमच्या जे लेबरान आमी घातल्यात तेंच्या कडेन झगडोन तेका वाटेकान हात लावला काय हेका हात लावला आमची गाडी कशी वयतली. प्रमाण दवरूं नाका. रस्त्यार तुमी चिरे दवरूं नाका. ज्या ज्या जाग्यार आमकां निदर्शनां येयना आमी ती प्लीज फोटोग्राफ मारून आमी प्रत्येक डिपार्टमेंटाक धाडला. कारण तो मेन तो विशय आपलो जेन्ना आमी वॉटर लॉगिंग जाले पळय गोवा डेअरी आणि बंद आशिल्ल्या गोरवांचे खावडीचे प्रकल्पाचे सुमार 1 लाख चौखण मीटर जाग्याचे लीज रद्द करूंक दूधकारांचो विरोध. गोवा डेअरीची खासा बसका जाली. तेवटेन गोवा डेअरी खंय 70 ते 80 लाखांचो प्रॉफिट जाला. लीज रद्द करपाचो प्रश्न येना. मात गोरवांचे खावडीचो प्रकल्प 11.5 कोटी लॉसांत. The दोन्ही जे प्लांट आसा ते हँड ओवर बाय लीज एग्रीमेंट फॉर 90 years एनिमल हस्बंड्री गोवा डेअरी. तांणी एक नोटीस काडली की गोवा डेअरीचे जे आसा तांणी लॉ डिपार्टमेंटाचो ओपिनियन दिल्लें की कॅटल फीड प्लांट कॅन बी टर्मिनेटेड. ती नोटीस धाडिल्ली आमकां शोकॉज नोटीस regarding why the lease agreement should not be terminated. लीज केन्नाच्यान करो? Lease 84 after for 90 years. They are not agreeing to this notice of termination because dairy is in profit and cattle they म्हणटा की हे जे तांणी नोटीस दिला that includes both. So there should be separate termination. Separate ते म्हणटा की हांगा तांणी नोटीस पुणे फार्मर्स स्ट्रॉंगली ओपोज केला. ओपोज केला. सेल अराउंड 50,000 आमचा आसा. सध्या फाटल्या एका वर्सा जवळ जवळ 70 ते मिनिमम 70 ते 80 लाख प्रॉफिट आसा फाटल्या फायनान्शियल इयर. आणि आता खुद ऑन रेकॉर्ड चेअरमॅनान सांगलें आता सुद्दां ती 3 कोटी प्रॉफिट आहा. जेन्ना प्रॉफिट आहा तेन्ना कश्योच येतात. कॅटल फीड प्लांट 1.5 कोटी लॉस आहा पयलीं कितें तरी वर्साचो. पूण तेजे पयलीं एक हें दवरपाचें की कॅटल फीड प्लांटाक जाला हें सगळें खबर आहा. आनी आमी
आपले गव्हर्मेंटाक जे आमी आर्बिट्रेशनाची रिकवरी घातली गव्हर्मेंट ती रिकवरी करीत ना तेंचे कडेन पूण दाणी मारतात जे बोर्ड ऑफ डायरेक्टरान जे कितें केलं कर्मा ती तांकां मेळूंक जाय तेंची हे सगळी फार्मरांक ब्लेम करप ना. पावसाचो नेट आनी भाज्यांक उजो. टोमाट 40 रुपया वयल्यान वाडून किलाक 100चेर. कांदे बटाट 10 रुपया वाडले, किलाक 50 रुपया. तातूंतूच कर्नाटक आनी गोंयांत पेट्रोल डिझलाचो दर वाडिल्ल्यान भाज्जेची येरादारी आनीकय खर्चीक जावं येता. आदींच पावसांत भाज्यांक उजो, तातूंत पेट्रोल. प्रत्येक वर्सान पावसा दिसांनी पळयता की मार्केटांतल्यो भाजयो जावं सगळ्यो कांदे बटाटांची रेट वाडटा आनी ह्या वर्सा पळयत जाल्यार आतां जे बटाट आसा तेजी आनी कांद्याची रेट 10 रुपया वाडलेली आसा आनी वाडपाची आसा अशें कळटा. तशेंच जे टमाट आहा ते पयलीं 60 रुपयान मेळटाले ते आतां 100 रुपयान जाल्ले आसा. सो अशा तरेन पावसा दिसांनी तेंचे पीक आहा ते कमी जाल्ल्या कारणान तशेंच पावसा दिसांनी हो माल पिड्ड्यार जाता. ताका लागून सद्या पळयत जाल्यार कांदे बटाट टमाटाची रेट वाडलेली आसा आनी येणाऱ्या दिसान आनी वाडपाची शक्यता आसा अशें आमकां कळलें आसा. पयलींचे मरे कांद्याचे 40 रुपया आले किलो, आतां 50 रुपया जाले, 10 रुपया वाडला कांदे. टमाटा 100 रुपया किलो, पयलीं आसले ते 60 रुपया, 40 रुपया वाडयला सगळें. कित्याक कांदे आतां 50 रुपया किलो. व्यापार येवंक जाय न्हू थिंगा मार्केटान, पावस बी आसा ताका लागून. माल बी पिड्ड्यार जाता ताका लागून वाडटा. हय, माल क्वॉलिटी इतलें बरें ना. आनी वाडपाचे चान्सीस त्या पावसा लागून हय आसतलें. पावसांत येयल्ल्या वर्सा वाडटा न्ही. हां पावसान केलें लास्ट म्हणून तशें व्यापार बी येवंक जाय, व्यापारकार येवंक जाय मार्केटान. स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत. गोंय, कर्नाटक, महाराष्ट्रात चोरी करून फरार खापो क्रिमिनल ख्वाजा शेखाक बेळगांव पुलिसांनी उखल्लो. बरोबर 3 साथीदारांक धरल्यात. ताचे कडच्यान 401 ग्राम भांगर, 2 किल चांदी, 1 गाडी मेळून 20 लाखांचो मुद्देमाल जप्त. ह्या आदी ताका 2 खेपो धरिल्लो. दोनूय फावट पुलिसांच्या हातांतल्यान फुजो. गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातल्या अनेक चोरी प्रकरणात सामील आशिल्लो असल गुन्हेगार ख्वाजा शेख यांच्यासह त्याच्या 2 साथीदारांका कर्नाटकातल्या गदग हांगासर गदग पोलिसांनी अटक केली आसा. तेजाकडून 401 ग्राम सोने, 2 किलो चांदी आणि 1.5 लाख रुपयाची वाहन असे एकूण 20 लाख रुपयाची रक्कम आसा ती पोलिसांनी जप्त केली आसा. 23 मे रोजी गदग हांगासर जाल्ल्या एका चोरी प्रकरणाचो छडो लायत असताना तेंच्यार ही कारवाई केली. ह्या कारवाईत ख्वाजा शेख आणि त्यांचे ते दोघे साथीदार असतात ते तिघाही बेळगावचे तांकां पुलिसांनी अटक केल्ली आसात. या पयलीं तेजेर महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकातल्या बेळगाव, धारवाड या ठिकाणी अनेक केसी नोंद झाल्यो आसा. तसेच तेजो आणि कोणकोणत्या केसीत समावेश आसात त्याबाबत गदगचे पोलीस आणि बेळगावचे पोलीस हे तपास करीत असतात. या पयलीं 2 वेळाचेर म्हणजे बेळगाव पोलिसांच्या हातांतल्यान तो निसटून फरार जाल्लो. मात्र आता तो गदग पोलिसांच्या ताब्यात मेळिल्ल्यान त्यांनी खंय खंय चोरी केला हेजो शोध पोलीस घेत आसा. पुरोटंटा खातीर प्रमोद फोंडे. गोंय विद्यापीठाच्या कोंकणी विभागान कोंकणी शिकतल्यांक 100 वरांचो खासा कोर्स केला. शिक्षण मंडळा कडच्यान कोर्साक बावटो मेळ्ळा म्हण विभागाचो मुखेली हनुमंत चोपडेकार सांगता. कोर्सांत कोंकणी बरोवप आनी उलोवपा विशीं ट्रेनिंग दितले. 2 वर्सांत ऑनलायन कोर्साची तयारी चल्ल्या. गोंय विद्यापीठाच्या कोंकणी अध्ययन शाखा जी शणै गोंयबाब भाशा आनी साहित्य महाशाळे अंतर्गत चलता. म्हणजे पयलीं विभाग म्हणून आसताले, आतां स्कूल्स जाल्या आनी त्या स्कुलाच्या अंतर्गत एक लँग्वेज एंड लिटरेचर भाशा आनी साहित्याचें एक स्कूल आसा. ताका शणै गोंयबाब स्कूल ऑफ लँग्वेजीस एंड लिटरेचर अशें म्हणटात. तर कोंकणी डिसिप्लिनाच्या वतीन, कोंकणी अध्ययन शाखेच्या वतीन आमी एक सर्टिफिकेट कोर्स इन कोंकणी प्रोफिशियन्सी म्हणजे 100 वरांचो एक अशे तरेचो एक कोर्स केला आनी ताका एकाडेमीक कावन्सिलान मान्यताय मेळिल्ली आसा. त्या कोर्साच्या माध्यमांतल्यान
जेका कोणाक कोंकणी शिकपाची आसा, मुळावी कोंकणी जेका बेजिक्स कोंकणी म्हणटा, तेंच्यांनी रजिस्टर करून हांगासर तो कोर्स शिकूं येता. तातूंत वेगवेगळे मॉड्यूल्स आसा आनी खास करून वेगवेगळी जी कौशल्य आसा जेका कम्युनिकेशन स्किल्स म्हणटा, एडवान्स कम्युनिकेशन स्कील आसा, रिडींग, रायटींग, अशे तरेची जी कौशल्य आसा त्या कौशल्यांक धरून 4 मॉड्यूल केल्ले आसा आनी 25, 25, 25 आनी 25 अशा 25 मेळून 100 वरांचो हो कोर्स आमी तयार केल्लो आसा. ह्या कोर्साची एक खाशेलताय अशी आसा, खरें म्हळ्यार तो ऑफलायन म्हणजे प्रत्यक्षान क्लासीस आमी हांगासर युनिवर्सिटीच्या कॅम्पसान घेतले, पूण मुखेल हावेस आमचो असो आसा फुडाराक की तो ऑनलायन उपलब्ध करचो. म्हणजे एनी पर्सन सिटींग एनीवेअर इन द वर्ल्ड कॅन लर्न कोंकणी बिकॉज मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन वील बी इंग्लीश. अशे पद्दतीचो हावेस आसा, पूण UGCच्या नॉर्म्सा प्रमाणे आमकां 2 वर्सां तो ऑफलायन करचो पडटा. वैजकी प्रवेश परीक्षा नीटाचे पेपर लीक प्रकरणांचो CBIन ताबो घेतला. CBIन अनवळखी आरोप्यांचेर FIR केला. तेवटेन केंद्र सरकारान भौशीक परीक्षा कायदो चालीक लायला. मजगती NTAचो महासंचालक सुबोध कुमाराक काडलो. ताचे जाग्यार IAS प्रदीप सिंह खरोलाची नवो महासंचालक म्हूण नेमणूक केल्या. म्हापशेच्या पुलिसांनी शेनवारा टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम चालीक लायली. दोगांक अटक, 55 जाणांक ताब्यांत घेतल्यात. 127 बिराड्यांची चौकशी जाली. मजगती कोपटा कायद्या सकयल 17 जाणांचेर कारवाय. खेरीज बंदी आशिल्ल्या सुवातींनी सिगरेट ओडपी 6 जाणांक उखल्ले. कोयर रस्त्यार उडोवपी 13 जाणांचेर एक्शन जाल्या. टेनंट व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह आजूच न्हू फाटल्या खूब दिसांतल्यान चालू आसा. म्हापसा एकतानगर चालू आसा आनी कोलवाळे चालू, अंजुना, सगळे फूल म्हापसा सब डिविजनान खूब दीस जाले टेनंट व्हेरिफिकेशन चालू आसा. लालाकी बस्ती आसली थंयसरूय आमी 100-150 लोकांक फाटल्या टेनंट व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह केल्लो. अरावंड 70-80 लोकांक अरेस्ट केल्ले. आजूय बी म्हापसा 47 लोकांक अरेस्ट केल्या, जे कांय व्हेरिफिकेशन सारकें नाशिल्लें. हो ड्रायव्ह सदींच चालूच उरता. एका तरेचें कांय लोकांनी एक परसेप्शन केलां की म्हापसान क्रायम वाडला म्हणून, पण ही फिगर कंपेर करीत जाल्यार 1 जानेवारी 2023 ते जून एंड 2023 हेका जर कंपेर करशी 1 जानेवारी 2024 आनी आजचो जुनाचो लास्ट आठवडो जाल्यार 17 केसी कमी रजिस्टर जालेले ह्या 2024 आनी 10% डिटेक्शन चड आसा गेल्या वर्सा पेक्षा. म्हणटकूच एका तरेन परसेप्शन की क्रायम वाडला म्हणून, पण एक्चुअल रियलिटी फॅक्ट्स आनी फिगर्साक चॅक करीत जाल्यार क्रायम म्हापसान कमी जाला आनी डिटेक्शन वाडला. जनसंघाचो संस्थापक डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जीच्या 71व्या पुण्यतिथी निमतान BJPन बलिदान दीस पाळ्ळो. गोंयभर BJPच्या आमदारांनी बलिदान दिसाच्यो कार्यावळी केल्यो. प्रधानमंत्री मोदी सयत BJPच्या हेर खासदार मंत्री आनी फुडाऱ्यांनी श्यामाप्रसाद मुखर्जीक आर्गां ओंपली. पावसांत रस्त्या वयल्या सुण्यांचे हाल जातात. तांचे कडेन कोणूच पळयना. घरांत आलशिऱ्याक आयल्यार धांवडावन घालतात. अशें करचें न्हय. मोनेजातीक वेळा प्रसंगाक आलशिरो दिवचो. पेट्रल सिरिजांत पोन्ने गोंयाक कदंब प्लॅटो वयले प्रविता वेर्णेकार आनी पियाली बागची. भोंवत्या सुण्यांक खातीर तांणी केल्ली आलशिऱ्याची वेवस्था देख घेवपा सारकी. पावस आयलो काय आमी खंय तरी शेड सोदतात, शेल्टर सोदतात, पूण केन्ना आमी विचार केला की ह्या रस्त्या वयली जी भटकी सुणी आसात, जी जनावरां आसा रस्त्या वयली, भरपूर पावस पडटकर ती कितें करता आसतली काय. प्रविता वेर्णेकार आनी पियाली बागची ह्या दोगा जाणांनी एक भन्नाट अशी कल्पना, एक भन्नाट अशी आयडिया ह्या जनावरां खातीर केल्या. आज आमी प्रविता वेर्णेकार आनी पियाली हांचे कडेन उलोवया. पावसा खातीर आतां जालें कितें अशेंच आय जस्ट थॉट अशें आयज टू गुगल आनी यूट्यूबाचेर हांव पळयतालें कशें ना कशें कितें करपाचें कळ्ळें तुका न्ही. सो देन फायनली आय गॉट दीस आयडिया ऑफ दीस बॅरल की ह्या बॅरल करून वाय नॉट बिकॉज इट्स नॉट मच इन्वेस्टमेंट, इट्स अ व्हेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड दीज स्ट्रे कम्युनिटी डॉग्स वीच आर अबॅन्डन्ड एंड थ्रोन आउट न्ही, वी वील डू समथींग एंड इफ आय डू इट, इफ आय कॅन डू ऑल अलोन बाय माय सेल्फ, देन वाय नॉट यू नो others
they also can do. So in that way I thought, let me take this initiative. With the help of Piali, I got these barrels and we painted it, and we thought we'll start this chain first, and slowly we are trying to aware and get people encouraged with all these things, so that all our dogs along with us, because we देवान आमकां उलोवपाक दिला पण तांकां उलोवपाक दिवंक ना, so they cannot express. We made these shelter homes, and now we daily feed them, we take care of them. But one of the things that I feel Kadamba Plateau, I've been in Porvoori and all, is that people are not taking care of this area. Like you are in Panji and Porvoori, but we don't get vans, we don't get someone coming and checking on them. Or if they are unwell, there is getting a hospital, as she was saying, an ambulance this side becomes very, very difficult. तो यहाँ पे लोग बहुत ब्रीड कुत्ते, बड़े बड़े कुत्ते लाते हैं एंड ये वो, बट आई थिंक अगर वो सारे ओनर्स जो डॉग ओनर्स है वो भी अगर इवन हमारे सोसायटी में डॉग ओनर्स है, बट दे हैव नो लव फॉर द स्ट्रीट डॉग्स. पियाली आणि प्रविता हांच्या कडल्यान प्रेरणा घेवन म्हाका दिसता आमी मुखार सरपाक जाय. जनावरांक पावसा पासून आदार दिवपा खातीर बारीकशे कितें आमी अशा तरेचे शेल्टर शेड्स उबारली जाल्यार खुबश्यो गजाली साध्य जावपाक शकता. साहिल मांद्रेकारा बरोबर राधिका कामत सातोस्कर, प्रुडंट मिडिया खातीर. 2024ची युरो कप सर्त रंगार आयल्या. अंदू युरोपांतल्यो 24 देशांच्यो टिमी सर्तींत वांटेकार. 6 गट, दरेक गटांत 4 टिमी. फायनल 15 जुलयाक. काल सांजे आनी राती जॉर्जिया आड चॅक रिपब्लीक, दुसरी मॅच पोर्तुगाल आड टर्की, जाल्यार बेल्जियम आड रोमानिया तिसरी मॅच जाली. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.